नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अर्जुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। ओल्ड गोवा गोंयच्या सायबाच्या नवेनांक जाली सुरवात, हजारांनी भाविकांची नवेनांक हजेरी। दोन 2018 वर्सा सावन इफ्फीन गोंयच्या विभागा खाला चित्रपटांचे जाता प्रदर्शन, मात सरकारा कडल्यान कसलीच ना मजत, दिग्दर्शकाचो आरोप। मांद्रे रेस्टॉरंटांनी चलतात बेकायदेशीर रातची मार्केटां, मांद्रेचो सरपंच अमित सावंत तिडकलो, पोलिसांक कळीत करूनय कांयच कारवाय जायना, सावंताचो आरोप। तेमवाडा मोर्जे कासव संवर्धन मोहिमेक उपरासला धोको, संवर्धना खातीर आशिल्ले सुवाते लागसार उबारिल्ल्या शेकांक लागून कासव येतले की ना उपरासला प्रश्न। रेडेघाटीचेर कारीचो सेल्फ एक्सिडंट, जाल्यार काकू मोड्डी कुडचड्यार भिरांकूळ अपघातान दोगांचे पाय फ्रॅक्चर। आता खबरो विस्तारांत। गोंयच्या व्हडल्या सायबाच्या फेस्ताच्या परबेची शेनवारा सावन सुरवात जाल्या। सान फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताची पयली नोवेना शेनवारा जाली। भगवंत फ्रांसीस झेवियराचे देखीन व्हडपण सोडून आमकांच खाली करूया हो पयल्या दिसाच्या नोवेनाचो विशय आशिल्लो। फादर अपोलो कार्दोजोन शेनवारच्या कोंकणी मिसाचे शेरमाव दिले। पोरणे गोंया डिसेंबराच्या 4 वेळ सान फ्रांसीस झेवियराच्या सायबाचे फेस्ताची परब मनयतले। बायकोन पावलून कोरिंतकाराक बरयलेले दुसरे चिठी वेले वाचप। भावा भयणीनो, बोडाई दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सवें बोडाई दाखोवची। आपणाचीच वडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलेलो जायना, पूण जाची वडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलेलो। म्हजें पिशापण तुमी इल्लें सोंसलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात। म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता, ती देवाचीच प्रेमाशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताचे लग्नाचे उतर करून दिलां, आनी हे पोरी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पुताची हातांत तुमकां घातल्यान। देवाचें उतरें। देवाचे उद्गार। उद्गाराक उबी रावया। दोन 2018 वर्सा सावन इफ्फीन गोंयच्या विभागा खाला चित्रपटांचे प्रदर्शन जाता। हातूंत इत्सूक फिल्म निर्माते आपली फिल्मां सादर करतात, मात गोंयकारांक ही फिल्मां तयार करपा खातीर सरकारा कडल्यान कसलीच मजत मेळना आशिल्ल्याचो दिनेश भोसले हांचो आरोप। 8 वर्सां जालीं म्हज्या फिल्माचे पयशे अजून आपल्याक मेळूंक ना अशें म्हणीत दिग्दर्शक दिनेश भोसलेन सरकाराचेर फोग काडलो। गोवन सेक्शन फर्स्ट टायम करूंक ना, 3 वर्सां पयलीं 2018 स्टार्ट जाल्लो, आनी हितून गोंयची फिल्मां शोकेस करता। आनी एंट्रीज कितें जाता ना, तूं हेजे तर तुमकां दिसता की हे एंट्री ह्या खातीर येयला की गोवोरमेंटान कितें सपोर्ट केला जाल्यार त्या खातीर न्हू, कित्याक गोवोरमेंटान कांयच सपोर्ट करूंक ना। गोवोरमेंट ही जी फिल्म फायनान्स स्कीम आहा ती गेली 18 वर्सां इम्प्लिमेंट, 8 वर्सां जाली इम्प्लिमेंट करूंक ना। 2016च्यान अजून पेमेंट जावंक ना लोकांचे। तेन्ना हे लोक जे फिल्मां करता लोकांची तारीफ करूंक जाय की तेंच्यांनी स्वताच्या खर्चांनी पिक्चरां करता। बरें दिसता फिल्म ओपनिंग म्हटल्यार, आनी आमचे सगळे स्टार कास्ट आहा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता हांगसर हेजे वयल्यान वचपाक एक व्हडले प्लॅटफॉर्म कशें गावता। फिल्म इंडस्ट्री वाडटा जाल्यार कितें आसता जाणा तूं, प्रत्येक स्टेटीन तुमी वचात न्हू। आतां एग्जाम्पल तुमकां सांगता हांव, आतां उत्तराखंडान हांवें शूट केला वचून, उत्तर काशी, त्यांची जी लँग्वेज आहा गडवाल, त्या लँग्वेजीन हांवें फिल्म शूट केला। आतां त्या जाग्यार कशें आसा न्हू, शूट केल्या नंतर थंयसरूय सिंगल विंडो आसा सिस्टम जशी आमची आसा, पूण थंय इतके बरी आसा सिंगल विंडो, तुमकां पयशे बिशे कांयच भरपाची गरज ना। हांगासर तशें ना। दुसरी गजाल त्यांची फिल्म फायनान्स स्कीम आहा,
फिल्म फायनान्स स्कीम तेंची कशी आसा की फिल्म जाले रिलीज जाले की तुमी हे जे हे आसा न्हू फायल जी व्हरून सबमीट करपाची 3 म्हयन्या भितर तुमचे पयशे गावता. हांगासर फिल्म केल्या नंतर 8 वर्सां जाली लोकांचे पयशे गावूंक ना. हें मातशें मेन्शन करा. 8 वर्सां जाली फिल्मां करतले कशे आनी ग्रो कशी जातली. जर ग्रो जावंक जाय इंडस्ट्री गव्हर्मेंटचो सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट इफी. फिल्म फायनान्स स्कीम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ग्रो द इंडस्ट्री. त्याच्या शिवाय जावंकूच शकना. आनी त्याच्या खातीर आमकां फिल्म सिटी करपाची कांय गरज ना. मांद्रे एका रेस्टॉरंटान पंचायतीची मान्यताय घेनासतना फ्ली मार्केटाचें आयोजन केल्ल्यान सरपंच अमित सावंत तिडकलो. हे विशीं पुलिसांक कळीत करूनय कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचो आरोप मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान केला. गृह खातें सांबाळटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अशें म्हणीत अमित सावंतान ताचेर फोग काडलो. मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीन म्हणटात तशें हे थालासा म्हणून रिसॉर्ट आसा. ह्या रिसॉर्टान आयज फ्ली मार्केट बाजार ऑर्गनायज केल्लो जो आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या निदर्शनान आयलो. पंचायतीच्या निदर्शनान आयल्याच्या नंतर बीइंग द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे हांवें रिटर्न लेटर म्हणटात तशें पेरनेम पुलीस इन्स्पेक्टराक दिलें. पेरनेम पुलीस इन्स्पेक्टराक तें लेटर दिल्याच्या नंतर आयज 5 सुमार हेजें मार्केट सुरू जाल्लें तें हांगासर हांवें रॉबर्टाकय इन्फॉर्म केल्लें. कंट्रोल रुमाकय हांवें कॉल केल्लो. कंट्रोल रुमाची गाडी हांगासर येयल्ली. पेरनेम पुलिसाचो PSI गोलतेकार म्हणून पण तरी तो हांगासर येयल्लो. ताका हांवें सांगलें हेका कसलेच प्रकारचें परमिशन पंचायतीन दिल्लेलें ना, हे बंद जावपाक जाय म्हणून हे गजाली. जाल्यार तो म्हाका सांगता हांव तें बंद करूं शकना म्हणून. आनी तो गाडयेन बसलो जिपीन बसलो आनी गेलो. PIक फोन केल्या पेडण्याचो PI फोन घेयना. आयज पंचायत स्वता म्हणून बीइंग द सरपंच हांवें स्वता हेका नोटीस दिल्या की हे बंद जावपाक जाय. असले फ्ली मार्केट वगैरे आमकां आमच्या गांवांत नाका म्हणून. पण तरी सुद्दां आयज म्हाका अशें स्वताक वैयक्तीक रित्या हांगासर आयज अशें दिसलां की हे सगळे गजाली होम डिपार्टमेंटाच्या आशिर्वादान चल्लेले आसा. दोतोर प्रमोद सावंतान हेचेर लक्ष दिवप गरजेचें आसा. आमकां आमचो गांव सुरक्षीत दवरपाक जाय. हे असल्या प्रकारचे गजाली आमकां मांद्रे गांवांत नाका. हांव फक्त विनंती करता माननीय मुख्यमंत्र्याक की तुमचे जे होम डिपार्टमेंट आहा ते पुलीस जर आयज पंचायतीच्या रिक्वेस्टाचेर जर इलिगल एक्टिविटीजाचेर एक्शन जर घेना जाल्यार सामान्य नागरिकान कोणा कडेन न्याय मागपाचो हेचो तेणी जनतेक खुलासो करपाचो. आनी हे जर जायना जाल्यार हांव म्हणटा अशें की माननीय मुख्यमंत्री हे होम डिपार्टमेंट सांबाळपाक सपशेल अपयशी ठरलेलो आसा. हेचे पुलीस कांयच कसल्याच प्रकारची एक्शन घेनात. आयज पुलीस हांगासर भियोन आयज जीपी स्टार्ट मारले आनी गेले हांगासरल्यान ह्या सायटी वयल्यान. आनी हे सगळे गजाली करपाक पुलीस इनडायरेक्टली ह्या लोकांक सपोर्ट करता. तेमवाडा मोरजे कासव संवर्धन मोहिमेक व्हडलो धोको उप्रासला. ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या संवर्धना खातीर आशिल्ले सुवाते लागसारूच शेक उबारपाक सुरवात जाल्ल्यान कासव तांतयां घालपाक येतले की ना असो प्रश्न निर्माण जाला. ऑलिव्ह रिडले कासव शांत सुवातेर तांतयां घालपाक येतात. मोरजेचो दर्यादेग वाठार कांय वर्सां आदीं शांत आशिल्लो, पूण सध्याची परिस्थिती पळयल्यार मोरजे दर्यादेगेर शांतिकाय म्हणटा ती दिश्टीच पडना. I am working every morning on this place, no, and it's beautiful place. Before it was wide area, it's a turtle place. It's very preserved, but now since few years now, I can say there are lots of tourist people, Indian or foreign people. They coming on the beach with scooter, no? Scooter, yeah. And it's dangerous because there are so many small children. They cross, no, from the shack to go in the sea. It's very dangerous and it's also pollution, and they don't have to do this, no. So if you can report this, it will be well done. Also, no one collects the garbage. They try, they do little. I do it every morning. I collect 2 big bags like this, but nobody is doing except me. ऑलिव्ह रिडले ही कासवांची दुर्मिळ प्रजात. तांच्या संवर्धना खातीर युनेस्कोन कांय नेम थारायल्यात. ह्या नेमांची पाळणूक जाता काय ना हो चिंतेचो विशय जावन रावला. तेमवाडा मोरजे वाठारांतली सध्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या वर्सा कितले कासव तांतयां घालपाक येतले ते पळोवचें पडटलें. आमी आयज तेमवाडा दर्यादेगेर ज्या वाठारांत फाटले 1997 सावन कासव संवर्धन मोहीम राबयली वता आनी त्या खातीर जायती कासवांक जीवन मेळ्ळां आनी जायते दुर्मिळ जाती कासवांचे ह्या मोहिमे खातीर वाचल्यात.
असो पर्यावरण प्रेमींचो दावो आसा. आयज टर्टल कासव ज्या ठिकाणी कासव संवर्धन मोहिमे खातीर अभ्यास केंद्र टेम्पररी उभारलेले आसात त्याच्या सावन 500 मीटर लांबयेक म्हणजे किनारो जो किनारो सायलंट झोन जाहीर केला त्याच्या 500 मीटर सावन कसल्याच प्रकारचे संगीत वाजोवपाक निर्बंध घातल्या. हो नियम आणि ह्या नियमाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी जाता काय हो प्रश्न सध्या निर्माण झाला. जायना जाल्यार ती कित्या खातीर जायना. सायलंट झोन सरकार एका वाटेन जाहीर करता तर दुसऱ्या वाटेन जे किनाऱ्यार आणि किनाऱ्याच्या भायर व्हडल्या व्हडल्या रेस्टॉरंटांनी क्लबांनी पार्ट्यो संगीत पार्ट्यो रात्री अपरात्री सुरू आसा ताचेर कित्याक कारवाय जायना. आयज हांगासर एक जाणटो पर्यटक फेरी मारतना ताणें सांगले की हो वाठार शांत दिसपाक जाय. एके सायडीन टर्टल सायड आसा टर्टल सायडीन सायलंट आसा स्वच्छ दवरपाक जाय. गार्बेज व्यवस्थीत ताची अंमलबजावणी जावपाक जाय. केन्ना केन्ना गाडयो ह्या बिचार भोंवतात अशें तांचें म्हणणें आसा. सरकारान हाची देख घेवची आनी जे काय नियम सायलंट झोना खातीर आसात किंवा टर्टलांक खातीर जे नियम लागू केल्यात ते ताची अंमलबजावणी करची. अधिकाऱ्यांक तशी आदेश दिवचो अशी ह्या माध्यमातून आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. वाळपय सावन सांखळे वचपी रेडीघाट रस्त्याचेर शेनवारा सकाळी सेल्फ एक्सिडंट जालो. गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाला अशें कळटा. जबर धपको दिल्ल्यान गाडी सोमतीच पडटली. ह्या अपघातान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. गाडी वेळूस वाळपयच्या प्रमोद फातर्पेकाराची अशें कळटा. राज्यात अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा आनी असोच अपघात आत्तां रेडीघाट सत्तरी हांगासर जाल्लो आसा. वेळूस वाळपे हांगातलो प्रमोद फातर्पेकर ह्यो वाळपेच्यान सांखळे हांगासर वयतालो आनी जेन्ना रेडीघाट पावलो तेन्ना तेजो ह्यो स्वयं अपघात जाल्लो आसा. ह्या अपघातान तेजी ऑल्टो कार ही पयली भिंतीक आपडली आनी मागीर ती पलटी जालेली आसा. ह्या अपघातान तेजी गाडयेचें खूब लुकसाण जालेलें आसा. मेन म्हटल्यार ह्यो जो वाळपे टू रेडीघाट रस्तो आसा तो मेन रस्तो आसा आनी ह्या रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक जाता. आनी जेन्ना हे अपघात जालो त्या टायमार गाडी खंयची नासली म्हणून मोठो अनर्थ टळ्ळो आसा. वाळपे पोलीस सद्या घटनास्थळी दाखल जालेले आसा आनी फुडलो तपास सुरू आसा. आमी अशें आमकां खबर आसा की हो जो रस्तो आसा तो त्या रस्त्याच्या सायडीक व्हडलें झाड आसा आनी जेन्ना तो आतां अपघात जाल्लो आहा ते झाड जे कापपाची गरज आसा. वाळपे पणजी रस्तो आहा तो सद्या बिकट म्हणजे रेडीघाटची जे रस्तो आसा तो खूब तेजी बिकट परिस्थिती जालेली आसा आनी सरकारान तो रस्तो बेगींतल्या बेगीन दुरुस्ती करपाची अशी मागणी हांगातल्या नागरिकांची आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. नव्या बोरी पुलाक लागून बोरये वटेंतले फकत एकच घर वयता, बाकीच्या घरांक हात लावचे नात. प्रस्तावित पुलाचे बरेचशे अलायनमेंट आमी पळयल्यात आनी आतांचे 7वें अलायनमेंट सामकें आनी योग्य आसा. मंत्री आनी तळावो आमदार सुभाष शिरोडकरान सांगले. बोरी पुलाक लागून घरा वयतली म्हण थळाव्यांनी नवो बोरी पूल बांदपाक सामकोच विरोध केला. लोटलेच्या थळाव्यांनी घरा वयतली म्हण नव्या पुलाक न्हयकार दिला. जाल्यार पलतडी रावपी बोरकारांचो ह्या पुलाक विरोध आसा काय कितें असो प्रश्न थळावो आमदार शिरोडकराक विचारलो. बोरी पूल कड्डम जाला, केन्नाय घालूं येत अशी ताची परिस्थिती आसा. पूल 10 वर्सां मेरेन टिकूं येता पूण खबरदारी म्हण आतां सावन आमी नवो पूल बांदतात अशें शिरोडकरान सांगलें. आयिल्ले म्हजे कडेन लोक पूण दे हॅड कम विथ अ रॉंग कन्सेप्ट की आमगेली 7-8 घरां वता म्हणून. घरां मोडपा वचना फक्त एकच घर मोडपा एकच मुखार ते मुखार 7 वता पळय सरकारा कडेन बी ना भायलडचे वता ते एकच घर वता. सी वॉट एवर अलायनमेंट देव आयडेंटिफायड इज द बेस्ट अलायनमेंट. 7 सेविंग एवरीथिंग एक्सेप्ट little fields on both the sides. It is the most ideal I would say approach for constructing bridge. आम्ही दुसरी एक विचार करनात. फाल्यां समजा ढाण करून हो पूल पडलो दर्या मागीर कितें कितले हाल जातले. स्टेटस इज ओके, स्टेटस ओके आसता म्हणून तर आमी प्रिव्हेंटीव मेजर घेतात न्ही. सी हो पूल आसा तो 5 वर्सां 10 वर्सां काडूंक शकता, इवन 15 वर्सां काडूंक शकता. because there is going to be repair work for that in due course of time. So this bridge can continue, no doubt. But at the same time, next 50 years, next 100 years, you can't expect the same old bridge to continue for the next 50 years or 100 years.
गोंयांत पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर उदका स्त्रोत खात्यान म्हादय न्हंय पात्राचेर 6 बंधारे बांदपाचें थारायल्या. ह्या बाबतींत एजन्सी नियुक्त करतले आनी खंयच्या सुवातींनी हे बंधारे बांदपाचे ते एजन्सी थारायतले. ह्या प्रक्रियेक 6 म्हयने लागू येता आनी उपरांत हाचे टेंडर काडटले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. आणि सर म्हादेचेर 8 डॅम घालपाक DPR अप्रूव जाला ड्रिंकिंग वॉटरा खातीर कितें जावनी मरे स्टडी सुरवात तरी जावनी. We are going to fix an agency who will investigate those sites and give us the report. केन्ना मेरेन सर अशें बी ताका म्हाका दिसता 6 म्हयने तरी प्रायस सध्या 2 डॅमांचे कितें स्टार्ट जाला सगळे बरोबरच जातले. आनी अजून आमी टेंडर ओपन करून दिवं ना. टेंडर ओपन करून त्या एजन्सीक आमी गव्हर्मेंट एजन्सी आसा पळय सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी आसा तांकां दे आर एलिजिबल स्टडी करपाक. मागीर ते तुमकां रिपोर्ट दितले. ते आमकां रिपोर्ट दितले. आय थिंक द टायम फ्रेम इज अबाउट 6 months. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. काकुमोड्डी कुडचडे हांगा एक मोटरसायकल तशेंच कारी मदीं भिरांकूळ अपघात शेनवारा दनपारा घडलो. ह्या अपघातांत 2 जाणांचे पाय फ्रॅक्चर जाला जाल्यार कारीन बशिल्ल्या 2 मनशांक किरकोळ दुखापत जाल्या. गाडयेवेलें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाला अशें कळटा. गोंयांत अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा आनी अशेंच आयज कुडचड्यार काकुमोड्डे ह्या भागांत एक एक्सिडेंट जालो. 2 व्हिलर आनी एक बॉलेनो एकमेकाक आडळ्ळी आनी खंय तरी जे स्कुटरीर जे 2 व्हिलरीचेर जे 2 जाण लेबर जे कुडचड्यार सावन केपें वयताले तेंचे पांय फ्रॅक्चर जाल्ले आसा आनी बॉलेनोक बी तशेंच तेंचे स्कुटरीक बी खंय तरी डॅमेज जाल्ले आसा. लोकलाच्या म्हणण्या प्रमाणे एम्बुलन्स तेणी लोकलांनी आपयली पूण एक एम्बुलन्सीक खंय तरी एकट्या पेशंटाक व्हरपाक मेळना म्हणून 2 वेळा एम्बुलन्स आपोवपाक पडली. अशें करून तांकां जे कुडचड्या हेल्थ सेंटर आसा थंय तांकां एडमीट केल्ले आसा. तशेंच हे अपघाताचें मुख्य कारण म्हणजे खंय तरी एकमेकाचो ताबो जो आसलो गाडयांचो हो कंट्रोलाक येयला हे खातीर एक्सिडेंट जालो अशें लोकलांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर. गोंयांत स्टार्टअप केंद्र जावपाची तांक आसा. ताका लागून स्टार्टअपाक लागपी गरजेच्यो साधन सुविधा तशेंच तज्ञांचें मार्गदर्शन करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हत्वाची पावलां उबारल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयचो उद्देगीक पर्यटन शाश्वत उदरगत आनी स्टार्टअपाक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशी माहिती तांणी दिल्या. Nurturing a thriving startup ecosystem is a priority for Goa. Our goal is to enable the ideas to turn into the high-growth startup and attracting fundings. By focusing on our strength around the industry, tourism, sustainability and leverage the various central schemes that boost the startup, I believe Goa has the potential to become the startup hub. Together, I am confident that we can produce the next generation of the job creator within Goa by providing the mentoring, infrastructure and market access. We must making the entrepreneurship more aspirational for the Goan youth as the spotlight the local startup success story and inspire many more. I also welcome the idea of Mr. Nitin Kunkalekar and Mr. Anil Vaswani he had given. So definitely we will work over it. The Goa government has stands ready to actively support the companies and startups that can accelerate the state's vision to become the attractive hub for research, innovations and entrepreneurship. We aim to kickstart an entire startup ecosystem right from the nurturing bright minds and ideas to providing the robust incubation support. शिवग्राम शिक्षण संस्थेन यंग सायंटिस्ट 2023 हे विज्ञान प्रदर्शन 1 आनी 2 डिसेंबराक आयोजन केलां अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार हांणी दिला. विज्ञान क्षेत्रांत करियर घडोवपा खातीर खूब संद आसा. ह्या संदेचो लाभ विद्यार्थ्यांनी घेवचो अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलां. Our society, educated society, has been trying for the last almost, I would say, 10-15 years, but this is specifically is the 9th chapter of a young scientist. We came up with this concept of a young scientist for the simple reason is the catchy word which should pass on to the youngsters and also to the parents that yes, I have got in my house a scientist who may be a child of say 9th and 10th and then comes to 11. So majorly it is to promote the scientific temperament
And I would say the appreciation to learn maths and science. When it comes to technology, it means basically a child should know the basics of maths and physics and science. So this is merely to promote the study of science and technology. शिवोले शॉक लागून लायनमॅनाक आगताक मरण आयिल्ले. ह्या प्रकारान जे जबाबदार आसात तांचे 24 वरां भितर कारवायेची शिटकावणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. जाल्यार शॉक लागून येवपा मरणाची चवकशी करपा खातीर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करतलो अशें मंत्र्याचें म्हणणें. शिवोले खांब्यार लायटीचे काम करता आसतना वीज खात्याचो लायनमॅन कृष्णा पवार हांकां शॉक लागून आगताक मरण आयलें. हाची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान घेतल्या. फेसबुक पोस्टा वरवीं ताणें सांगलां जो कोण ह्या घडणुकेक जबाबदार आसात ताचेर योग्य ती कारवाय जातली जाल्यार पवार हांच्या फॅमिलीची काळजी सरकार घेतले आनी नुकसाण भरपाई म्हण ताच्या घरकारणीक सरकारी नोकरी दितले अशें ढवळीकारान सांगलें. शिवोले हांगा कृष्णा पवार ह्या लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्लें. तेची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान घेतला आनी तेणी म्हटलां जो कोण हाका जबाबदार आसा हेज्या मरणाक तेजेर 24 वरां भितर खर कारवाय जातली. आनी जे अशे इन्सिडंट जाता शॉक लागून मरणां येता तेजेर एक हाय पावर्ड कमिटी बसयतले आनी हे हाय पावर्ड कमिटी असले जे इन्सिडंट जातात तेजेर इन्व्हेस्टिगेट करून जे कोण दोशी आसात तेंचेर खर कारवाय करतले. तुमकां खबर आहा काल कृष्णा पवार हो वीज खात्याचो लायनमॅन काम करतालो आपले ड्युटीचेर आनी ऑन ड्युटी ताका लायटीचो शॉक लागून आगताक मरण आयलें. सुदिनान फक्त हेंचेर शिटकावणीच हेंचेर खर कारवायेची शिटकावणीच दिवंक ना तर तेजी जी फामील आसा तेंची सगळी जतनाय म्हणटा ती सरकार घेतले आनी तेजी बायल आसा तेजी घरकान्न आसा ताका सरकारी नोकरी दिवपाचें आश्वासन सुदिनान दिलां. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुमित नार्वेकार. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 6व्या दिसा मनोज वाजपेयी आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ह्या सुपरस्टारांनी हाजेरी लायली. ह्या दोनूय कलाकारांचे सिनेमा इफ्फीक दाखयतले. ह्या कलाकारां शिवाय हेर सिनेमाच्या कलाकारांनी लेगीत शेनवारा इफ्फींत वांटो घेतलो. मनोज वाजपेयीचो गुलमोहर आणि सिर्फ एक ही बंदा काफी है ह्या दोन चित्रपटांचो आस्पाव इफ्फीत जाला. दोनूय सुपरस्टारांनी आयज रेड कार्पेटाचेर इफ्फीत आपले आगमन केले. जाल्यार नवाजुद्दीन सिद्दीकीचो राव तू के बली शेनवारा सांजे इफ्फीच्या पड्ड्याचेर रसिकांचे मनोरंजन करतले. दोनय कलाकारांनी आपल्या चित्रपटाबद्दल उलोवप केले आणि मनसोक्त संवाद साधलो. पळयात. three times. यहाँ पे एक हिस्ट्री होती है और उसको कैसे सॉल्व करता है तो उस जॉब के आधार पे नाम रखता है. सर इसी क्या है फिल्म फेस्टिवल है और प्रीमियर हो रही है क्या कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस के बारे में. बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है. मैं तो उसके साथ भी आया मैं ये उम्मीद करता हूँ रिपीट है फेस्टिवल तो आगे भी कंटिन्यू करेगी. तो बहुत अच्छी टीम है साथ में आनंद सर का विजन है उनके बारे में क्या कहना है. आनंद इज अमेजिंग डायरेक्टर बहुत क्विक और फास्ट डायरेक्टर है. मतलब मैं तो उनके साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ. कोई एक्सपीरियंस है तो किसी ने अभी तक कोई फिल्म देखी है इसके अलावा कोई प्लान. मैं एक्चुअली मैं कर रहा हूँ शूट नहीं गोवा तो मैंने अभी फिलहाल फिल्म देख नहीं पाया बट होपफुली मैं आगे आने वाले जैसे यार आने वाले वक्त. मजगती आसामचो चित्रपट मीर बिन आणि पश्चिम बंगालाचो बेहरूपिया ह्या दोन प्रादेशीक चित्रपटांची इफ्फीत निवड जाल्या आणि आयज ती प्रेक्षकांक पळोवपाक मेळटली. दोनय चित्रपटांचे दिग्दर्शक आणि कलाकारांनी चित्रपटाचेर उलोवप केले आणि इफ्फीच्या आयोजनाबद्दल संवाद साधलो. पळयात. So tell about brief about your movie, sir. It's about a woman's struggle for the inter-state area in Karbi Angla. So let's see. Okay. He's influenced from the film characters. Though it was not that easy to perform in 40 degrees Celsius temperature and with a leather jacket and boat and but I tried very hard. ज़्यादा पूछेंगे तो रोना आ जाएगा but yeah, I enjoyed it. कितना excited है ये फिल्म आपका मूवी से कैसे फील हो रहा है? It's a great opportunity. I'm feeling great to be here. It's a great honor for to be here, be part of this festival. It's always great to be here. It's my third time. First time I have come for my first premiere when I was writing. Last year I was part of Creative Minds of Tomorrow.
my third time. Last year I haven't enjoyed the festival, but yeah, it was always great. How excited you are feeling? I think we can't be in better platform than it is for if you are a filmmaker, it's like a dream come true anywhere. Okay, tell me about something about your movie, sir. My film's title is Behrupia, that is in part of non-feature film section. And it's about Behrupia is a form of lost art that is not very relevant in the present time. So I am trying to revive it with my effort and try to give a new vision and view for the people or for the generation, upcoming generation, so that they can know that what kind of culture and we had in the society. And I think they should know that we need to preserve our art and culture. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दिनेश भोसले हांणी दिग्दर्शीत केल्लो गातन ह्या कोंकणी चित्रपटाच्या प्रदर्शनान महोत्सवाच्या गोंयच्या फिल्म विभागाक सुरवात जाली. शेनवारा सकाळी हिमांशू सिंग दिग्दर्शीत पीस लिली सँड कॅसल आनी प्रवीण चौगुलेचो यशोदा हे गोंयच्या विभागांतले 2 लघुपट प्रदर्शीत जाले. निलेश मालकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लो हॅशटॅग एमोजी, क्रिस्ट सिल्वाचो क्रेझी मोगी तशेंच राजाराम गोपाळ तुरी हांचो मारवट आनी ट्रॉय रिबेरोचो द विटनस ही फिल्मां प्रदर्शीत जावपाची आसात. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.